पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सोमारा केपें तालुक्याक भेट दिली। मंत्री तुमच्या दारी उपक्रमा अंतर्गत मंत्र्यान केपें तालुक्यांत विविध भागांक भेट दिवन थंयच्या स्थितीचो आढावो घेतलो। तशेंच थळाव्या सुवातेवेले संबंधित प्रश्न आयकून घेतले। तांच्या बरोबर मंत्री सुभाष फळदेसाय, मंत्री निलेश काब्राल, केपेंचो आमदार आल्टन डिकोस्टा आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। टुरिजम सेक्टराचे इम्पॉर्टंट जागे आसा ते रोहन बाबान विजीट करून जे थोडे टुरिजम अंडर कामां घेतल्यावर घेवपाची आसा ते विजीट केले। आज ह्या मतदारसंघात थोडेशे आमी पयलीं नंदालेक हो घोटमड्डार जो रामसार सायट जाल्लो आसा थंय विजीट केले। एक्चुअली आनी खूब आसा पूण टायम कमी आसल्या कारणान आमी करना। हें आमचे म्हादेव देवस्थानाचें ब्युटिफिकेशन काम चालू आसा टुरिजम सेक्टरान, तेय एक विजीट केल्ले आसा। बाकीच्यो गोश्ट्यो आमी रोहन बाबाक जे आज हेजे नंतर मिटींग आसतली आमच्या म्युनिसिपालिटीन, वेगळे कावन्सिलर, पंच सदस्य, केपेचे, तालुक्याचे कोण येवपाचे आसा ते इंटरेक्शन जातलें। हांव देव बरें करूं म्हणटा रोहन बाबाक, आनी आमच्यो ज्यो गोश्टी टुरिजमा मार्फत घेतलेल्यो आसा आनी फुडें घेवपाची आसा हे कंप्लीट करपाक रोहन बाब म्हाका फूल सपोर्ट दितलो, हेजे म्हाका डावट ना। आनी तशेंच फुडें जी आसा इनकम्प्लीट कामां आसा ती इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा। सपोज जर ते कॉन्ट्रॅक्टराक डिफॉल्ट जाल्ले आसा ती कामां बेगिना बेगीन करपाक। हिस्ट्री हे काकोडेचे गांवान हिस्ट्री भरपूर आसा आनी हांगा देवळाची हिस्ट्री खूब आसा। ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक हें एकूच जालें अशेंच भोंवतणी आमी सीता मातेर आसा आनी खुबशीं देवळां आसा। तेन्ना केन्ना रोहन बाबा जेन्ना टायम येता तेन्ना आनीक दीस फुडले तूं हांगा येवन तुका पळयतलो। सो हेच म्हणून ताका हांव थँक्यू म्हणटा आनी अशीं कामां फुडें आमची व्हरची। सर, आज तुम्ही केपें तालुका बाळशेफ मोरपिल्ला फातर्पाय पंचायत तुम्ही कितें हेजो टुरिजम मिनिस्टर कितें नोट केला आनी कितें चेंजीस हाडपाचे ते निलेश बाबान म्हणलां तालुका वायज आमकां एक एक मंत्र्यांक एक एक तालुका दिल्या, म्हाका हांगा दिल्या, निलेशाक सत्तरी दिल्ली, सुभाषाक बार्देस दिल्ली आनी आमकां एक चान्स मेळटा दुसऱ्या तालुक्यान वचून लोकां कडेन संपर्क करप, तांची कळ कळप आनी कितें आसा जाल्यार फुडें व्हरप। तेन्ना आज सकाळच्यान निलेश बाबा आनी सुभाष दोगूय जाण तेवटेन केपें एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतना एल्टनूय बरोबर आशिल्लो, एक्स एम एल ए बाबू कवळेकर आशिल्लो। आनी एक म्हणल्यार टुरिजम आनी आयटीच्या क्षेत्रांतल्यान आमी नवें कितें करूंक सोदतात, कितें करूंक शकता। सन सँड एंड सींतल्यान आमी ऑलरेडी भायर सरून थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर आसाच। आज हिंदलँड गांवांनी वचून कितें करूंक शकता, थंय गांवान भितर गेलो जाल्यार थंय ऑटोमॅटिकली हिंदलँड म्हणल्यार थंय आमकां ब्युटिफिकेशन करपाक मेळटाच। ते ब्युटिफिकेशनांतल्यान इको टुरिजम कशें फुडें व्हरप, इको टुरिजमांतल्यान आनी कितें येवजण हाडपाक मेळटा। खुबशीं देवळां आमचीं आसा अंडर स्पिरिच्युअल टुरिजम वी आर ट्रायंग टू मेक सर्किट्स, चर्चीज आसा। सो आज हांगा आमी सकाळच्यान पयलें जाल्यार फातर्प्या कडल्यान सुरू केल्लें, फातर्पे कन्नी कडल्यान आतां आमी महादेव देवळान आयल्या। आनी एक कळटा की निलेशान आपल्या टेन्युअरान कितलीं कामां करून काडल्या ती सगळीं एक टुरिजमाच्या मार्फत जावं बाकीचे जावं। सो एक ऑलरावंड डेव्हलपमेंट करपाक निलेशान जो वावर घेतला तो खरोच म्हाका दिसता कौतुकस्पद आसा। तसोच आतां फुडें वता आसतना थोडे काही प्रोजेक्ट्स वाटेर उरल्या नाल्यार नवे प्रोजेक्ट्स थोडे लोकांनी सजेस्ट केल्या, ते फुडें कशें व्हरपाचे ताजे टुरिजमाच्या क्षेत्रांत। तशेंच आयटीच्या क्षेत्रांत खूब जाणां कडेन सिग्नलाचो इश्यू आशिल्ल्यान तांणी पंचायतींनी रिकमेंड केला की टावर जाय आमकां। सो आयटी डिपार्टमेंटांतल्यान टावर लोकेशन्स करून वायफाय एरियाज जाय जाल्यार फायनलायज करून आमदारां कडेन उलोवन मंत्र्या कडेन उलोवन मागीर ताजेरूय फुडें वतले। सो एक तालुका कडेन पावले जाल्यार आमचे विचार बरोबर मांडून जेन्ना एक सिरियसनेस दिसता मंत्री तुमच्या दारी, तातूंत आमचो बाब निलेश काब्रालूय आज सकाळच्यान आमचे बरोबर आसा। आमी सगळे जाण बरोबर एक वावरून एक तालुकाक पूर्ण तरेन कशें हेल्प करूंक शकता आनी एक बरे तरेन एक ऑपॉर्च्युनिटीज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनी रेव्हेन्यू त्यो कश्यो तयार करूंक मेळटा हाजेर जेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलां एक्सप्लोर करया म्हणून, ताजी एक बरी येवजण मेळटा एक मास्टर प्लॅन तयार करपाक सगळ्या कडेन। तो एकदां तयार जालो की एक सगळे लोकल स्टेक होल्डर्स म्हणजे पंचायत, ZP जावं, आमदार जावं, मंत्री जावं तांचे कडेन बसून चर्चा केली जाल्यार फुडली आज केपें तालुका म्हाका सकाळच्यान हॅज बीन व्हेरी फ्रुटफूल थँक्स टू द सपोर्ट ऑफ बाब निलेश आनी बाब सुभाष, बाब एल्टन। तांणी सकाळच्यान आपापली एक आवड जी आसा नाल्यार एक कितें करपाचें तांकां दिसता तें तांणी नजरेक हाडलें सर्टन थिंग आनी वीच कॅन हेल्प अस